नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना काणीकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मंत्रिमंडळान फेरबदल चर्चेक गती। फुडल्या सप्तकांत मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राण्याक दिल्लींत आपोवणे येवपाची शक्यताय। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची मात चुकली। मायकल लोबोक मंत्रीपद दिवप काय ना हे थारायतलो पक्ष। मायकलाक मेळटले योग्य पद। उदरगतीच्या कामांत मायकल अग्रेसर। कळंगूट भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यान मुख्यमंत्र्यान केली मायकलाची तोखणाय। मडगांव नगरपालिकेन वेगवेगळ्या कराचो शुल्क वाडयल्यान थळाव्यांनी नगरपालिके मुखार केली निदर्शनां। आदी बेकायदेशीर व्यवसायाचेर करची कारवाय म्हूण मडगांवकारांची मागणी। बाळी वेळीप वाड्यावेले लोक उदका खातीर काडटात वळवळे। घरात दोंगरार आशिल्ल्यान उदक पावना म्हूण लोकांच्यो कागाळी। उदका प्रश्न बेगोबेग करचो सुटावो थळाव्यांची मागणी। अंजुणा रेस्टॉरंट आनी फास्ट फूड आनी अन्न आनी वखदां प्रशासनाची धाड। नितळ नाशिल्ले सुवातींतली 9 रेस्टॉरंटां आनी फास्ट फूडां केली सील। वाळपय शिगमोत्सवाच्या गर्दीचो चोरांनी घेतलो फायदो। बाजारांत पार्क करून दवरिल्ल्या दुचाकींचे फारायले पार्ट्स। वाळपय पुलिशेन कागाळ दाखल। आता खबरो विस्तारांत। मंत्रिमंडळान फेरबदल चर्चेक गती आयल्या। गोपांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या सप्तकांत खंय मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राण्याक केंद्रीय वरिष्ठ फुडाऱ्यांकडल्यान दिल्लींत आपोवणे येवपाची शक्यताय आसा। मजगतीं बुधवारा संसदेन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतिल्ली। हाचेर म्हापशायकी कार्यावळींत पत्रकारांनी फेरबदला विशीं तांकां विचारल्यार दामूची मात चुप्पी। एक कर्टसी विजिटी आशिल्ली आनी तितले निमतान आयज प्रायम मिनिस्टरा कडेन भेटी जाली आनी ताजे नंतर आमचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी BL संतोशी आसा तांचे कडेन मिटींग आशिल्ली आनी काही अन्य लिडर्स आशिल्ले तांकांय बी मेळ्ळे। स्वतंत्रपणे गोंयच्या संदर्भान आनी त्याच बरोबर पार्टीचे संघटनात्मक हाचेर भितर चर्चा जाली आनी फाटले सगळे 2 म्हयन्याचो आनी एक पुराय गोंय म्हणून एक आढावो जो आसा तो तांकां सांगलो। कर्टसी विजीट आनी पार्टीचे संघटना आनी ह्या संदर्भात हांवें कितें सांगलें तूं हातूंत धरता संघटना मेन संघटना घट करपाची हो मेन इशू। गोंयच्या मंत्रिमंडळान फेरबदल जातलो ही जी चर्चा आसा फाटले कितलेशेच म्हयने सुरू आसा। आतां तावडकरान फाटले एक 15 दीस पयलीं एक विधान केल्लें की जे असेंब्ली सेशन जे बजेट सेशन आसा ते बजेट सेशन जावन मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाची शक्यता आसा आनी तेणें काही आमदारांची नांवांय दिल्लीं हे आमदार मंत्री जावपाक शकतात म्हणून। जाल्यार ह्याच फाटभुंयेर आतां आमकां एक सुत्रां कडल्यान अशी माहिती मेळिल्ली आसा की मंत्री विश्वजीत राणे तसोच CM प्रमोद सावंत हे दोगांय फुडल्या आठवड्याक दिल्ली वचपाचे आसात आनी दिल्ली तेंची एक मिटींग जावपाची आसा BJPच्या हायकमांडा कडेन। सो तितून मंत्रिमंडळान फुडल्या आठवड्याक जो फेरबदल जावपाची मोठी शक्यता आसा अशी आमकां सुत्रां कडल्यान माहिती मेळिल्ली आसा। आनी दामू नायक जो BJPचो प्रेसिडेंट आसा तो सुद्दां बुधवाराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळून येयल्लो आनी जेन्ना ताका म्हापशा काल एक प्रोग्रामाक येयल्ले कडेन थंय तांकां पत्रकारांनी विचारलें जाल्यार तेजेर दामू नायक कांयच उलोवना। पूण आयची ही मोठी बातमी गोमंतक टीव्हीक सुत्रां कडल्यान मेळिल्ली माहिती फुडल्या आठवड्याक मंत्री विश्वजीत राणे तसोच CM प्रमोद सावंत फुडल्या आठवड्याक दिल्ली वयतले आनी फुडल्या आठवड्याक मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाची शक्यता आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून। कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक मंत्रीपद दिवप काय ना हे पक्ष थारायतलो। आपूण मायकला वांगडा आसा, मायकलाक योग्य ते पद मेळटले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। उदरगतीच्या कामांत मायकल बरोच अग्रेसर आसा। लोकांचे प्रश्न सुटावे जाय मेरेन तो कामाचो फॉलोअप घेता अशी मुख्यमंत्री सावंतान कळंगूट जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्याक मायकलाची तोखणाय केली। सगळ्यांनी हातात हात घालून मायकलाच्या बरोबर आणि जी नवनिर्वाचित आम्ही टीम काढल्या बाबा आमचो समीर चोडणकर आसतलो हाच्या नेतृत्वाच्या सकयल या मतदारसंघात खूप मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टी वाढवपाची गरज आसा। हो मुद्दाच उलयता आसतना त्याने सांगले मायकलाची चिंता तुम्ही करू नका, ताका मंत्री करपाचो का ना करपाचो हे पार्टी आणि हांव आसा, हांव पूर्णतः मायकलाच्या बरोबर आसा हांव सांगता। त्या खातीर जे नक्कीच
पार्टी त्याची दखल घेतली. पार्टी हांगा न्ही अमित शहा पर्यंत खबर आहा मायकल कितें आनी कितें तो. त्याची चिंता कोणीच करपाची गरज ना. पार्टी योग्य वेळार योग्य ताका न्याय आणि पद दिवपाचें काम जे आसा पळय न्ही 100% पार्टी करतली हे खात्रीनिशी हांव सांगूंक शकता. भारतीय जनता पार्टीचें काम मायकलांनी आपल्या मनापासून वाडोवपाची गरज आसा. येता ते दीस हे ताज्याय खातीर खूब बरे दीस आसतले. हांव इतकेंच सांगता तुमचो तेंको जसो पार्टीक आनी तेका आसा तो असोच म्हणजे इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट अँड क्रीड आमी सातत्यान म्हणटा आमी काम करता आसतना जशें करता तशें लोकांनी बी त्याच पद्दतीचो मोग आनी प्रेम हो भारतीय जनता पार्टीक तेका दिवपाची गरज आसा. अन्न आणि वखदा प्रशासनान अंजुणा आणि अडफडीच्या 18 रेस्टॉरंट आणि फास्ट फूड आस्थापनांनी धाड घातली. हातूंतल्यान नितळसाण आणि एफडीएच्या नेमांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान 9 रेस्टॉरंटां आणि फास्ट फूडां सील केल्या अशी माहिती अन्न आणि वखदा प्रशासनाचे अधिकारी रिचर्ड नॉरना हांणी दिली. 18 प्रमासीस आमी विजीट केल्ले आसा आनी ह्या 18 9 जे आसा तांकां आमी तेंची ऑपरेशन सस्पेंड करूंक लायल्या ड्यू टू वेरियस रिजन्स. मेनली ते बिर्याणी ऑपरेटर्स असलेले तसेच काय 1-2-3 उडपी रेस्टॉरंट असलेले आणि रिटेल प्रमायसीस आणि जनरल रेस्टॉरंट्सूय असलेले ह्या बंद केल्ले हितून. दुसरे जे चॅक केल्ले आसा तातूंत मायनर नॉन कंप्लायन्सीस असलेले म्हणून तांकां आमी इम्प्रुवमेंट नोटीस दिवन टायम दिल्लो. सो ड्रायव्ह हो चालूच आसतलो आणि ही आमी पूर्ण एरिया म्हणजे की आख्खे गोंया हें जातलें. ओके सो पूण सद्याक आमी चालू कितें केलें हॉटस्पॉट्स जे आसा ते धरून चालू केल्ले आसा बिकॉज दीज आर द मेन एरिया. सो ट्युरिस्ट जो आसा किंवा लोकल जो आसा तो ह्या एरियांनी चड येता. सो ताका लागून हॉटस्पॉट्स पयलीं करतले आनी हॉटस्पॉट्स कवर जाले म्हणटकूच दुसरे एरियाज आमी सगळे कवर करतले. सो आमचो जो हो मोटो आसा की ह्या पूर्ण वर्साक आमी वेवस्थीत प्लॅन केल्लो आसा आनी हे सगळे जाग्यार घालतले. पूण आमची एकूच अपील आसा की फूड बिजनस ऑपरेटरान मोटो हें करचें अशें जावचें न्हू की एफडीए येतलें. आतां ऑलरेडी अवेरनस जाल्लो आसा तुमच्या माध्यमान सगळ्यांक खबर आसा की हे स्पेशल ड्रायव्ह ऑड आवर्सान चलता म्हणून की आफ्टर म्हणजे ऑफीस आवर्स कित्याक इवनिंग टायमान हे चड आसता. सो दीज आर स्पेशल ड्रायव्ह हे चालूच जातले आनी तुमच्या माध्यमान हे सगळे पळोवन सगळ्यांनी हे जाग्यार घालचें म्हणून आमचो अपील आसा. वाळपय शिगमोत्सवाच्या गर्दीचो चोरांनी फायदो घेतलो. वाळपय बाजाराच्या वाठारांत पार्क करून दवरिल्ल्या दुचाकींचे पार्ट्स फारायले. रातच्या वेळार दुचाकी धनी घरा वचपाक आयले तेन्ना हो सगळो प्रकार उक्ताडार आयलो. ह्या विशीं संबंदीत दुचाकी धन्यांनी वाळपय पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या. म्हणजे तुम्ही आता गाडी केन्ना दवरलेली सांची 8 सुमार रातची दवरलेली आणि आता तुम्ही वचपाक गेल्ले गाडयेचे हे ना चौकात ना हांव पळयलें म्हाजी गाडी तुमचे गाडी पयलीच्या गाडयेन दोन ना चौक म्हणजे हांगासर गाडये दवरलेले सगळ्यांचीच ना. तुम्ही आता कितें केलें म्हणजे हांव पयलीं स्टेशन जेन्ना चौक पयलें चौक ना पयलें पुलीस केले केस केली आता कंप्लेंट दिवन येयला केला आणि कोणाचे आता ते कोण आसा हांगासर. बेरेस्तारा 12वीचो निकाल जाहीर जालो. अंदू वर्सा 90.64% निकाल लागलो. अंदूय वर्सा चलयांनीच बाजी मारली. चलयांचो निकाल 92.42% जाल्यार चल्यांचो 88.69% लागलो. 17,686तले 16,030 विद्यार्थी पास जाले. उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी 100% निकाल लागलो अशी माहिती गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी दिली. 10 फेब्रुवारी ते 1 मार्च ह्या काळात राज्यातल्या 20 केंद्रांचेर 12वेची परीक्षा घेतिल्ली. परीक्षेक राज्यभरांतल्यान 17,686 विद्यार्थी बशिल्ले. तातूंत 8,462 चले आनी 9,224 चलयांचो आस्पाव आशिल्लो. बेरेस्तारा 12वीचो निकाल जाहीर जालो. अंदू वर्सा 90.64% निकाल लागलो. कला शाखेचो 91.3%, वाणिज्य शाखेचो 93.31%, विज्ञान शाखेचो 91.32% जाल्यार वोकेशनलाचो 82.64% निकाल लागलो. अंदू वर्सा परतून चलयांनीच बाजी मारली. 2020 you can see 89.27, 21 this is 99.40. This was a COVID year. And 2022 this is 92.66, 23 this is 95.46. And last year this was 85%. This is the graph which varies. And for 2025 examination, the number of the candidates appeared from regular category, where 17,686, pass 16,030, 3 are placed in reserve category because of non-submission of their eligibility certificate, and the pass percentage is 90.64. You can see the last year's result here. Last year's enrollment was 17,511
This year it is 17,686. Slightly it has been increased. Last year the result was 85% and this year it is 90.64%. Gender-wise result, boys appeared 8,462, passed 7,505 and boys pass percentage is 88.69%. And that of girls, this is 9,224, 8,525 they have cleared this examination, and once again girls they have outshone in this examination. This is 92.42%. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वाळवंटी न्हंयत 19 वर्साच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयले. मेडशेचो अमोद पाचंगे मूळ कर्नाटकाचो आपल्या दोगा इश्टा बरोबर पिकनिकेक गेल्लो. वाळवंटी न्हंयच्या उबो गुणो म्हणटात त्या जाग्यार अमोदाक बुडून मरण आयले. मुर्ले 70च्या वाळवंटी न्हंयच्या पात्रात मेरिशेच्या 19 वर्साच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अमोद पाचंगे मूळ कर्नाटकाचो रावपी मेर्शे आपल्या दोगां इश्टां वांगडा 70तल्या वाळवंटी न्हंयचेर पिकनिकेक गेल्लो. वाळवंटी न्हंयच्या उबो गुणो म्हणटात त्या पात्रात न्हावपाक गेल्ले कडेन तिगूय इश्ट बुडटाना थळाव्यांक दिसले. तातूंतल्या दोगा जाणांक थळाव्यांनी वाटयले, मात दुर्दैवान अमोथाक वाटोवपाक तांकां येस आयलें ना. मूल्य 70 हांगातल्या वाळवंटी न्हंयच्या पात्रान आज एका भुरग्यांक बुडोवन मरण आयलेलें आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार मूल्य 70 हांगातल्या उबो गुणो ह्या वाळवंटी न्हंयच्या पात्रार आज 3 जाणां भुरगे न्हावपाक गेल्ले आणि त्याच वेळार दनपारच्या वेळार भितरले 3 जाणां बुडलेले. तितूंतले एकटो बुडोवन मरण आयलो, तर 2 जाणां स्थानीक जे लोक आसले तेंच्यांनी तांकां वाचोवपाक यश आयलेलें आसा. ह्यो जो भुरगो आसा ह्यो मूळ कर्नाटकाचो, पण तो मेर्शे हांगासर रावतालो. तेजें नांव आसा अमोद पांचांग आणि तो 19 वर्साचो आसलेलो. सद्या तेजी बॉडी काडलेली आसा आणि सांखळे हॉस्पिटलान व्हेल्ली आसा आणि तेका आतां पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे हांगासर व्हरपाचें आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर हेंच्या मार्गदर्शना खाली उपनिरीक्षक सनिशा नायक फुडलो तपास करीत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. चिकोणा बोगमाळो कोमोदात सुवातींतल्या बेकायदेशीर बांदकामांक 8 सप्तकां भितर मोडपाचो उच्च न्यायालयान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी दक्षिण गोंय कोमोदात प्रशासकांक आदेश दिला. ह्या वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां काडची म्हूण दक्षिण गोंय कोमोदात प्रशासनान उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. त्या याचिकेचो न्यायालयान निवाडो दिलो. चिकमोणा आणि बोगमळो कोमनीदाद सुवातींचेर जी बेकायदेशीर बांदकामां आसा ताचेर बेगिनाच बेगीन निवाडो लावचो म्हणून दक्षिण गोंय कोमनीदाद प्रशासनान उच्च न्यायालयाक एक याचिका बरयल्ली आनी याचिका दाखल केल्ली आनी ह्याच याचिकेचेर उच्च न्यायालयान आतां निवाडो दिला. ती म्हटल्यार चिकमोणा बोगमळो ही जी कोमनीदाद सुवातींचेर जी बेकायदेशीर बांदकामां आसा ती 8 सप्तकां भितून ही जी बांदकामां आसा ती मोडची अशी उच्च न्यायालयान दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक आणि दक्षिण गोंय कोमनीदाद प्रशासनाक आदेश दिला. जाल्यार फुडल्या अपडेटींग खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय जातलीच, मात अनधिकृत घरां कायदेशीर करून गोंयकारांक थाकाय दितले. ते खातीर फुडले विधानसभे मेरेन नवीन कायदो हाडटले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां. अनधिकृत घरां आनी बेकायदेशीर बांदकामांच्या विशयाचेर मंत्रालयांत उच्चस्तरीय समितीची बसका जाली. हे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. सरकारी जमनीवेली तशेंच हेर जाग्यावेल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो. न्यायालयाच्या ह्या आदेशाचेर चर्चा करपा खातीर बिरेस्तारा उच्चस्तरीय समितीची बसका जाली. हे बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, पर्यटन मंत्री रोहन खवटे, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. Meeting was there on different issues basically. As far as the Komunidad, non-career, all those things were issues. 3-4 ministers were there. As far as Panchayat minister was there, then tourism minister was there, and law minister was there, chief minister. Region House CM has made a statement yesterday on the floor of the house, saying that we will come up, we all will enact a law basically to take care of all the things. Some of the illegal structures or whatever it's called, illegal, unauthorized or what, and so use it in different ways. So we are going in. Now just this meeting was kept here. This was a preliminary meeting.
So we just had discussion over this. This meeting was on that order only, basically. Not order, on all the other issues, Munkariyal cases, now all this basically Alvara. Sir, Alvara hill cutting and all the other issues. Alvara also, there are so many people's houses are there in Alvara rent. They are also having problems. Then your Okaso, whatever that is, all those issues to be. Also is also discussed. No, means I mean saying all the lands, no? Yeah. Basically all the land grants which were given. So on those lands, so we need to take basically care of all the even structures in government land. Even that is one of the. यान फुडें सरकारी आनी कम्युनिदाद जमनीचेर कोणाकूच बेकायदेशीर बांदकाम करपाक मेळचें ना आनी कोणें केल्लें आसत जाल्यार 100 नंबर डायल करून पुलिशेक म्हायती दिवची. पुलिशेक कळीत केल्या उपरांत पुलीस, तलाठी आनी पंचायत सचीव वचून ह्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गाक तेंकून जांची वेवसायीक आस्थापनां आसात तांकां सगळ्यांक नोटीस काडटले. 15 दिसांचो तांकां वेळ दितले. दुसरे वटेन कम्युनिदाद जमनीवेली अनधिकृत घरां कायदेशीर करपा खातीर आमचे यत्न चालू आसात. फुडले विधानसभे मेरेन कायदो हाडून ही घरां कायदेशीर करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. henceforth कसलीच इलिगेलिटीज खंयसरूच ना रोड सायड, ना कम्युनिटीच्या लँडात, ना गव्हर्मेंटाच्या लँडात कोणाकूच करूंक मेळची ना. आनी केली आसत जाल्यार सद्या पयलीं 100 नंबर डायल करून पुलिसेक इन्फॉर्म करप आनी पुलिसेक इन्फॉर्म केल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर, पुलीस, रेव्हेन्यू, तलाठी, सेक्रेटरी पंचायतीचो ते वचून ताजेर एक्शन घेतले आनी हायकोर्टाक वांगडाच कळयतले हाज्या फुडें जी करूंक लायता ती. दुसरी गजाल, आत्तां नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आनी रस्त्याक तेकोन जे आसा पळय सामके कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट जे रस्त्याक तेंकल्या तांकां नोटिसीस ज्यो आहा पळय हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर सरकार काडिना, परत एक सांगता, हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर तांकां नोटिसी काडटले आनी 15 दिसाच्या भितर तांच्यांनी एक तर शिफ्ट जावपाक जाय नाजाल्यार आपले एस्टाब्लिशमेंट दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक जाय. बाकीची सगळी हे कसो आहा पळय जे कम्युनिदाद घरां आसतली बाकीचे सगळे ताजेर स्टडी सुरू आसा. आमच्या रेग्युलरायझेशन एक्टाच्या अनुसारी घरां जी करपाक जाय पळय ते स्ट्रीमलायन करप आनी लोकांक रिलीफ कशें दिवप हे सरकारान सुरू केलां. म्हणजे हावजान जे सांगलें त्या प्रमाणे बाकीच्या इलरेग्युलरिटीज आनी इल्लिगल आनी इरेग्युलर ह्या दोनूय मदलो फरक जो आसा हो लक्षांत घेवन इरेग्युलर आसलेली रेग्युलर करपा खातीरचो सरकाराचो प्रयत्न वेगवेगळो सुरू आहा. इल्लिगल आसलेले रेग्युलर जावचे ना, ते इल्लिगलूच उरतले. म्हणून सरकार एकंदर म्हणजे पॉलिसी डिसिजन म्हण किंवा लेजिस्लेचर म्हण हे इन फ्युचर हाडटले. ताच्या खातीर वेगळो लिगल फर्म जे अलॉंग विथ एजी एक लिगल फर्मूय अपॉयंट करता आमी. तो सगळो वॉयस स्टडी करतले आनी एट प्रेझेंट आसतले हाज्या रिलेटेडचे कायदे हे सगळे कायदे बी स्टडी करून ताजेर लेजिस्लेचर कसो हाडप हो प्रयत्न आसा. म्हणजे लेजिस्लेचर हाडटले, रुल्स रेग्युलेशन स्ट्रीमलायन करून लोकांक मोठो रिलीफ दिवपाचो जो हांवें हावजात प्रॉमीस केला. सो लोकांक एक उठसूट कोणी कायद्याच्या सकयल जे वता पळय ताका रिलीफ दिवपाचें काम म्हणजे सरकार करता. आता कितलो टायमलायन बीन दवरलो जाता तितके म्हणजे आमी फुडल्या असेंब्लीच्या पयलीं हे सगळे कंप्लीट जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण बेरेस्तारा सुकूर परवरे निलेश च्यारी हांचे घर मातये भरवण करपाक सुरवात केली आहे. निलेश च्यारी हांच्यांनी बांदिल्लें घर बेकायदेशीर आसून मामलेदार, पंचायत सचीव आनी पुलिसांच्या बंदोबस्तान हे घर मोडपाक सुरवात केली. उच्च न्यायालयान बांदकाम पाडपाचे पंचायतींक आदेश दिल्ले उपरांत पंचायतीन ही कारवाय केली. गरदनियान 2 मजली घर बांदले म्हूण मोडपाक घेतला अशें ताचें म्हणणें. Why Nilesh Chari has been booked and indicated? They are all foundation against campaign करतालो पळय विका तेका सपोर्ट केला म्हणून हे टार्गेट म्हाका. बांदिल्लें घर अशें मोडपाचे खंय कायदे आहा? फाल्यां सकाळी ऍडमिनिस्ट्रेशनाक शिक्षा कोण दितलो? कायदो सगळ्यांक, कायदो एकल्याकूच लागना, कायदो सगळ्यांक लागता. फॅमिलीक एश्युरन्स दिले 6 म्हयन्या पयलीं की कोणाचेच घर मोडूंक दिवचो ना म्हणून. पूण फोटिंग पण सगळी सीएम सगळे मिनिस्टर सगळे एकाच माळ्याचे म्हणी. कित्याक डेमोलिशन काडपाचें कारण कितें? ग्राउंड प्लस 1 बांदला म्हणून परमिशन वगैरे नासली कितें? परमिशन कोणा कडेच ना हांगासर, सगळ्यांनीच तशी बांदलेली आसा. आमी पंचायती विचारून बांदले.
बांगून बीन मागीर आमकां इलिगल म्हणून नोटीस फक्त तुमचेच घर इलिगल म्हणून सांगलां. हय बाकीची पंचायत डेमोलेशन कोणे काडले? अशी तिणें कंप्लेंट दिली. नेबरान कंप्लेन दिल्ली कितें म्हणून? इलिगल घर बांदता इलिगल घर बांदला म्हणून. ओके. तिचे स्वताचें अलॉटमेंट इलिगल आसा. म्हाका एकूच विचारूंक जाय फॉर द लोकल ऑथॉरिटीज. ओके, नो डावट हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, करेक्ट. सो आय एम नॉट एगेन्स्ट हायकोर्ट ऑर्डर बिकॉज कितें इलिगल आहा तें इलिगल. पूण एकूच निलेश चारी इलिगल केला हांगा, उरलेले सगळ्यांचे सारकें आहा, लिगल आहा. आनी वाय निलेश चारी हॅज बीन बुक्ड एंड इंडिकेटेड. ताका हें विंडिकेशन केलां. कित्याक आतां आज पळय हो बंगलो पळय ग्रावंड प्लस 2. ओके, आतांचे फुडें आनी प्लस 2 हांगा आहा. आतां हो 20 पॉयंट प्रोग्राम 100 स्क्वेअर मिटर्स, करेक्ट. एंड दीस वॉज डन 30-40 years बॅक. सो आतां फॅमिली वाडटात लोकांच्यो. तांकां मातसो जागो सुबेज जाय. सो गव्हर्मेंटाक हें घेवन येवंक जायना रेगुलरायज करपाक कितें इलिगल केलां तें, आनी तांकां मातशें FIR सुबेज दिवपाक. कित्याक फॅमिली वाडटा तशें हें वाडटा न्ही सोल्युशन. एरवी प्रॉब्लम हॅज अ सोल्युशन. म्हणटे MLAन आनी लोकल ऑथॉरिटीज कोण आहा सरपंच तांच्यांनी एक कितें रेजोल्युशन घेवन करूंक जाता न्ही. तो कांय जायना म्हूण ना, पूण एकल्याकूच तुमी हें करतात आनी ताका कितें केलां तुमी आज निलेश चारी दुसऱ्यांचेर हेच्या सगळ्यांचेर येतलें. मागीर रोल कितें MLAचो रोल कितें हातूंत, सरपंचाचो रोल कितें. आनी शेजाऱ्यांकूय विचारता, हे सगळे शेजारी पळयतात ते फाल्यां तांचेर आयलें मागीर ते कितें कोणाशी धांवतले, कोणाच्या पांय पडटले. तो कायदो सगल्यांक, तो कायदो एकल्याकूच लागना, कायदो सगल्यांक लागता. म्हूण हें करचे आदीं तांच्यांनी चिंतूंक जाय आसलें की बाबा इतलो लोक आतां एफेक्ट जाला हांगा आनी आमी कितें तरी सोल्युशन काडया. म्हाळशेकुर्टी खैरीच्या तस्करी प्रकरणात फोंडेच्या राना अधिकाऱ्यान 4 अटक केली. सुमार 2 लाखांच्या मालासयत एक रिक्षा, 2 दुचाकी आनी कांय शस्त्रां जप्त केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. दिनांक 26 मार्च 2025 आमी म्हाळशेकुर्टी धनगरवाड्या सायडीच्यान आमची रेगुलर प्रोटेक्शन ड्युटी जी आसता, आमची पेट्रोलिंग करता आमी, ते एरियेन आमी भोंवताले. तेन्ना भोंवता आसतना शामगीर भोंवता आसतना सांजे वेळे 5:30 उपरांत आमकां एक सस्पिशियस मुवमेंट दिश्टी पडलो. तेन्ना एक जी आमची लिस्टार नोटोरियस गाडी आसली, आमी वॉच लिस्ट करताले, ती गाडी आमकां एक रिक्षा टाटा व्हायट कलराची GA04T 6515 आमकां रानाचे आमचे एडजस्टंट सकल दिसती पार्क केल्ली दिसती उरली थंय आसली. आमी मातसो वेळ रावन थंगा पाळत धरून रावले जाल्यार ते गाडयेक आमकां मुवमेंट दिश्टी पडलो. मुवमेंट दिश्टी पडटरी तितून भितर लेबर आसले, एक अंदाजीत 15-16 सुमार लेबर भितर आशिल्ले त्या सायडीच्यान. आनी एक गाडयेन आमी जेन्ना इंटरसेप्ट केले गाडयेक वचोन, तेन्ना आमकां गाडयेन भितर जे खैरीचे तुकडी मेळ्ळे. आनी गाडये ड्रायव्हराक आमी एप्रेंड करपाक ट्राय केलो, पूण तो जंप मारल्यान उडी मारून गेलो. तेन्ना आमी गाडये भितर जो लेबर आसले 3 जाण तांकां आमी धरले. तेन्ना ते कशा कशे उडी मारून पळोवन वचपाक ट्राय करपाक लागले. तरी पूण आमी खूब प्रयत्न करून 3 जाण स्टाफाक आमी थंगा सायडीर घट धरले. तेन्ना सायडीच्यान मागीर आमी एक मोटरसायकल आसली जी पल्सर मोटरसायकल, जाचो नंबर आसा GA04J2973. हेजो ओनर जो आसा तो बाबू विठ्ठल जोशी, रावपी बिचोलीम HDFC बँके कडेन. तो आमकां दिश्टी पडलो. ताका आमी विचारलें हांगा कित्याक आसा, आनी हांवें ताका वळखलो कित्याक हांवें ताका पयलीं आमी ताका पुणे केसीक तो अरेस्ट केल्लो ताका. सो हांवें ताका इमिजिएट ताकाय बी डिटेन्शना अंडर घेतलो. आमी गाडी बी डिटेन करून दवरली. आनी हे जे खैरीचे जे तुकडे आसा ते आमी थंगा सायटीचेर आमी पंचनामे करून ते आमी सेफ कस्टडीक आमगेल्या ऑफिसा कडेन दवळी फोंडा हाडले फॉर फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन एंड हँडओवर. कितले वागर आसतले सीज केल ते मटेरियल आनी सायटीर थोडे मटेरियल आसा जे कस्टडीन घेतले आमी. आतां ऑलरेडी आमी ते सेफ केला. अंदाजीत 2 लाखाचो तेजे हें आसतलो, वालोर आसतलो, मार्केट वेल्यू. कित्याक ते लाकूड क्लासिफाय करता आमचे फॉरेस्टाचे करून फर्स्ट क्लास म्हणून.
सो 2 लाखां सुमार अंदाजीत त्याचो ह्या किंमत आसतली मार्केटात. सर मास्टर माइंड कोण आसा तेंच्या फाटल्यान? संदेश नाईक म्हणून व्हेरी हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा, जाका हांवें स्वता हेजे पयलीं 2 फावटी अरेस्ट केलेली आसा. आनी तो काल सायटीर तोय बी आशिल्लो, ताका हांवें पळयला तो गाडी घेवन पळोवन गेला. गोंयांत बायलांचेर जावपी अत्याचारांत वाड जाला अशें महिला काँग्रेस अध्यक्ष दोतोर प्रतीक्षा खलपाचें म्हणणें. 2024 वर्साचो आंकडो पळयल्यार पुलीस स्टेशनांत वट्ट 365 केशी नोंद जाल्या. बुधवारा सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पान लेगीत बायलांच्या सुरक्षे खातीर कांयच तरतूद केल्ली ना. तशेंच बायलांच्यो कागाळी आयकुपाक सुरू केल्ले 1 स्टेप सेंटर सुद्दां दिश्टी पडना. राज्यभरांत CCTV, रस्त्यांचेर लायटी घालच्यो आनी बाल हक्क आयोगाक बेगोबेग स्थापन करचें म्हूण काँग्रेसीची मागणी. 3 एप्रिलाक नारी न्याय आंदोलन घडोवन हाडटले अशें खलप हांणी सांगलें. आता आम्ही 2024 घेऊया, कित्याक 2025 जस्ट आताच सुरवात जाल्लेली आसा. सो 2024चे फिगर घेत जाल्यार एक 365 केसीस रिपोर्टेड आसा. हे फक्त रिपोर्टेड केसीस आसा. कितले तरी केसीस रिपोर्ट जायना, मागीर विड्रॉ केले वता, तेंचे FIRs घातले सुद्दां जाल्यार ते रिपोर्ट जायना. सो 365 म्हणजे एवरेज काडत जाल्यार पर डे मिनिमम 1 ही केस रिपोर्ट जाता महिलेच्या विरुद्ध एक. आणि प्रोविजन कितें आसा ह्या केसीसां खातीर ती 2015 वन स्टॉप सेंटर ह्यो स्कीम म्हटलेली की 2 नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवानी आसतले. आता हे वन स्टॉप सेंटर केल्लो कित्याक की जेन्नाय बायलांक खंयचे तरी रेप विक्टीम नाल्यार एनी वायलन्स विक्टीम ती जर तांकां अप्रोच करता, हे वन स्टॉप सेंटरान तांकां लीगल एड, मेडिकल एड, कावन्सिलींग सायकोलॉजिकल आनी कसले तांकां एड त्रास कितें जाता ते तांकां आपले थंय प्रोविजन मेळपाचें म्हणून. पण आता हे वन स्टॉप सेंटर फंक्शनिंगूच ना गोंयांत. विक्टिमाचे कॉम्पेन्सेशना खातीर कितें प्रोविजन केला गव्हर्मेंटान? हांव आतां हे मुद्दम काल बजेट सेशन जालो पास, तितून महिलेच्या संरक्षणा खातीर सेफ्टी खातीर सीएमान कसलेच प्रोविजन करूंक ना. कालचो जो बजेट पयलो जाल्यार म्हाका दिसता जे सीएमान फक्त महिलेचे बद्दल इतलेच सांगला, लाडली लक्ष्मी स्कीम टायमार मेळटली आनी कितली वाडयतली, कितें अंगणवाडी वर्करांक कितें 1000 रुपया वाडयला. आनी आमी पळयले महिलेंचे गृह आधार स्कीम एवरी मंथली खंयच्या 10 तारखेर काय कितें मेळटलें. पण हे आय वॉश कशें दिसना, हवेन विरगळणारी गोश्टी कश्यो दिसता. हेच्या पयलीं कितले टायमार पावलेले आसा. गृह आधार स्कीम अजून लोकांक मेळ्ळी ना. लाडली लक्ष्मी खातीर लायण्यो आसा तश्यो मेळ्ळेच ना टायमार. म्हाजें निवेदन आसा सरकारा कडेन, एक बीग अपील की सीएमान होम मिनिस्ट्री सारकी सांबाळपाची, एक बाबा विमन सेफ्टी खातीर कसले तरी एलोकेशन करपाचे पणजान. जर आमी स्मार्ट सिटी म्हटले, कॅमेराज काय खंयच इन्स्टॉल्ड ना. सो कॅमेरा सगळी कडेन आमी मागणी करता की इन्स्टॉल्ड आसूंक जाय. एरिया आसा ते प्रॉपर स्ट्रीट लायटिंग जावंक जाय. म्हाजी मागणी आसा की सीएमान हितून सारको लक्ष घालचो. एक वन स्टॉप सेंटर जो आसता महिले खातीर तो पयलीं सारको हांगा डेव्हलप करचो गोंयांत. इवन चायल्ड रायट कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करूंक ना अजून 10 महिने जाले. ते कॉन्स्टिट्यूट करपाचे आनी कमिशनर बेगीन अपॉइंट करपाचो. आनी मागणी आसा सीएमा कडल्यान की जर हे तांकां आतां जमना, आमची तयारी आसा एक नारी न्याय आंदोलन करपाची. हे आमी आयज अनाउन्स करता. आमी ते 1st वीक ऑफ एप्रिलान घेतली. इधर एप्रील 1st, 2nd, 3rd आमी पळयतले कितें गुढीपाडवा आसा, ईद आसा, हे सगळे दीस पळोवन आमी अनाउन्स करतले. मोस्टली आमी वी आर प्लॅनिंग इट ऑन 3rd ऑफ एप्रील. पण आमी हे आंदोलन करतले की आमच्या हक्का खातीर आमी लढो दिवपाक, विमन सेफ्टी खातीर सीएमान घेवपाचे गरज आसा, स्ट्रिक्ट स्टेप्स घेवपाची गरज आसा. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी कशाल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.